नमस्कार, तुमका सगळ्यांक बरी सकाळ आवडेता आणि सकाळच्या या फर्स्ट बुलेटिनाक सुरुवात करता। हांव संजना हंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या बॉयज हॉस्टेलांत सापडलो 7 ग्रॅम गांजो। 5 जाणांक काढून उडोवपाचो भलायकी मंत्र्याचो आदेश। गांजो हॉस्टेलांत पावलो कसो? पुलीस करतात चौकशी। भाजपा सरकारान लोकांच्या दोळ्यांक लायला उदक। महिला काँग्रेसीचो भाजपाचेर फारपेट। पाच विरोधी आमदार आसात भाजपाच्या संपर्कांत। भाजपा गोंय प्रभारी सिटी रवीचो दावो। सान चलयेचेर बलात्कार केल्ल्याच्या आरोपा खाला खारीवाडो वास्कोच्या नसीम मोहम्मदाक अटक। गोवा चिल्ड्रन ॲक्ट आणि पोस्को कायद्या खाला गुन्यांव नोंद। विजय पालयेकर आणि तनिषा ठाकूर या ताळगांवांतल्या दोगांक दोडा मार्गांतल्या कुडासे न्हंयेंत बुडून आयला मरण। दर्या वेळून निवळ करपाच्या कंत्राटान उणाव आसत जाल्यार दाखोवन दिवचो। बाबू आजगांवकाराचे मंत्री रोहन खंवटेक आवाहन।